नमस्कार. यूथ ऑफ GSP आमगेल्या देवाल दर्शन कार्यक्रमाक सगळ्यांकय मोगान स्वागत. आज आम्ही कुंदापूर तालुक्याच्या वाराही न्हंयच्या ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಂತಶೆ ಬಸ್ರೂರು ಗಾವಂತಸಚ್ಚಿ 2024 1108 1108 भांगराचे कॉइन देवाक समर्पण करत तसल एक विशेष कार्यक्रम त्यांनी दवन घेतला. तसल पुरा विशेष तुम्ही आजी या संचिकेंतू पळोवच्या आसाची वचा देवस्थाना भितर वचून थंय जावचे वैभव पळोवचे आसाचे आमी. महालसा नारायणी महालसा नारायणी महालसा नारायणी महालसा नारायणी महालसा नारायणी परब्रह्मस्वरूपिणी महालसा नारायणी परब्रह्मस्वरूपिणी त्रिभुवन मोहिनी हिरण्मयी त्रिभुवन पोषिणी कल्याणी महालसा नारायणी परब्रह्मस्वरूपिणी महालसा नारायणी परब्रह्मस्वरूपिणी विमल रूपिणी कमल भवानी विमल रूपिणी कमल भवानी कलिमल हारिणी. पितृभ्यो नमः, इष्टदेवताभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, ग्रामदेवताभ्यो नमः, स्थानदेवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः. प्रारंभकाले निर्विघ्नमस्तु शुभं शुभमस्तु. इष्टदेवताः कुलदेवताः सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु. कल्याणात्मकगात्राय कामितार्थप्रदायिनि श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः. स्वरूपिणी त्रिभुवन मोहिनी हिरण्मयी त्रिभुवन पोषिणी कल्याणी महालसा नारायणी परब्रह्मस्वरूपिणी महालसा नारायणी महालसा नारायणी महालसा नारायणी परब्रह्मस्वरूपिणी महालसा नारायणी 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 महालसा नारायणी. हांव तोनसे नारायण पै हांगा बसरूर मालसी नारायण टेंपलाचे मॅनेजिंग ट्रस्टी. शीख देवाक नमस्कार करून आमगेले काशी मठ गोकर्ण मठ आनी कवळे मठ सामाक साश्टांग नमस्कार करून एक दोन उतर माळशी देवस्थाना तर्फेन उलयता. आनी म्हाका हें भाग्य KKP मामान नंतर हें भाग्य मेळ्ळें ताका हांव देवाक मस्त ऋणी आसा. हांगा आतां आमगेले म्हालसा देवस्थानाचे ग्रामपुरुशालय तांगेले वर्डिक्टा प्रकार नुडी प्रकार आमगेले मस्त देवस्थानाचे डेवलपमेंट तत्तावळी जालां. ते आपास हांव रिपीट करना. कशें म्हळ्यार आमगेले जीर्णोद्धार मारी तदनंतर रथोत्सव जालो, सभागृह जालें, तदनंतर आमगेलें रपचक अतिथीगृह जालें. आतां आनीक तांणी लास्ट आमकां एक नुडी दिल्ली कशें म्हळ्यार हें एक सहस्र पवनाचें एक हें कोरता म्हणून त्या प्रयत्नार आसा आमी. 2024 आमगेलें 25 वर्स जाता. त्या टायमार हें कोरता म्हणून तांणी तेन्ना आमकां नुडी दिल्ली. त्या प्रयत्नार आसाची तुमगेलें पुरा सहकारान जाता म्हणून हांव इच्छा पावता. आनी एक कशें म्हळ्यार हांगा बसरूच विशय एक 2 निमिशां उलोवंक म्हण आसा. कशें म्हळ्यार हें एक व्हडलें एक हेरिटेज टावन म्हणून सांगयता. कशें म्हळ्यार हांगा पुरा आमगेलें हाजे टेंपल्स आसाची तीनय
कुलदेवस्थान आसा आमगेले कुडसून आणि एक हांगा शांतेर कामाक्षी आणि एक दामोदर तदनंतर दोन्ही मठ आसाचे काशी मठ आणि गोकर्ण मठ तदनंतर काशी मठांतू भुवनेंद्र स्वामीले आणि केशवेंद्र स्वामीले वृंदावन आसा आणि हांगेले गोकर्ण मठ स्वामीले थंय तांगेले देव आसा आणि हांगाचे सो मस्त नमुने डेवलपमेंट आसा तर हांगा रपच्याक पुरा नमुने हांगा कोणी फक्त आमगेले परगांवचे जनान पर आयले रपची व्यवस्था मात्र न्हय हांगा तांणी एक कसलेंच पर वच्चाक आमी गायड पर आमी प्रोवायड करताची आणि बोट रायड की आणि कसले देवस्थानाचे धार्मीक दंता आणि कसले एक हॉलिडे केल्यार येवन रावचे पुरा व्यवस्था आसा इतलें सांगून 2 उतर उलोवन हांव हांगा समाप्त करता गोविंदाय नमः आणि पाय पण बसा गोविंदाय नमः विष्णवे नमः सूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः हांव कलसन गोकुलदास पै हांगाचे देवस्थानाचे वन ऑफ द ट्रस्टी जावन आसा ಶ್ರೀಯುತ KK ಪೈ ಮಮ್ಮನ ತನ್ನ ಸೆಡಲ್ ನಂತರ 2009 ಇಸ್ವಿಂತು ಮಕ್ಕ ಹಾಗೆ एक ट्रस्टी कोण आपण हाडले अतिरिक्तराचे एक ट्रस्टी जावं म्हणून म्हाका आपण हाडले त्यानंतर कसं म्हणल्यार हांगा ट्रस्टी जावन हांव आयलां तेन्ना देखून आज थंय देवस्थानाचे कसलेंय एक काम म्हण जाल्यार आमी मणिपाला देखून आमी नांदमामाल ಒಟ್ಟು येवन हांगा मस्त काम करता आसाचे खंयचेय देवस्थानाक ईशान्य भागांत न्हय आसा म्हूण जाल्यार त्या देवस्थान मस्त अभिवृद्धी जाता म्हूण सांगून आमी मलगड्यान सांगिल्लें आसा तशीच वाराही न्हय हांगा आशिल्ली मित वाराही म्हळ्यार वराह अवतार ते देवाल एक कृष्णाल एक श्रीमन नारायणाल एक अवतार जाल्ले मित ते मस्त अभिवृद्धी जावच्याक हांगा साध्य आसा म्हूण सांगून 2 उतर उलयता या कैद करता श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः शंकरनाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः आत्ता आमगेलो उलोवच्याक बसरूर महालसा नारायणी देवस्थानाचे जॉयंट मॅनेजिंग ट्रस्ट जन अशे काशीनाथ पै गंगोळी तांणी आसाची तांगेल्या निमगुव्या देवस्थानाच्या परिस्थिती विशय कशी अभिवृद्धी जाता तरी देवस्थान कशी मस्त जनाक हांगा समाज बांधव्यांक मस्तनाक अभिवृद्धीक तांगेले येळिगे कशें कारण जाल्लें म्हणून नमस्कार पै माम कसं म्हणटा हरि ओम श्री मालसानारायणी नमः श्री मालसानारायणी प्रसन्न आजी बसरूर श्री मालसानारायणी देवस्थाना विशीं अंतू म्हाका गोतशिल्ले 2 केला उतर सांगच्याक भारी संतोष येता कितें म्हळ्यार 450 इयर्स म्हळ्यार 450 वर्सांकिंत चड इतिहास आशिल्लो आमगेल्या देवस्थानांतू आमकां गोतशिल्लें भारी उणें ताजे पुरांत मस्त बरो वैभव जावन अशें पुरो जाल्यार आत्तां 1999 नंतर जाल्लेले केले विशीं हांव सांगच्याक इच्छा पावता आमगेले बसरूर मालसानारायणी मूर्ती 450क्किंत चड वर्सां फुडें आमगेले म्हालगड्यान गोंयांत न्हू थंय पोर्तुगीज लोकांले दब्बाळिके निमित्ती बेजार पावन तांणी मच्छवेरी पाडवे घेवन आयले म्हूण घेवन आमकां इतिहास सांगता म्हण मालशे म्हळ्यार एक मोहिनी स्वरुपिणी तिका आमी कसन करचें ना थंय तिका कसन जावका म्हळ्यार ती कोरून घेता पुरुषोत्तमाय नमः घोषाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेंद्राय नमः आत्ता आमगेलो ट्रस्टी दिनकर शर्मा मस्त तांगेल्या निमगुव्या देवस्थानाचे इतिहास मागीर चोलना येयले वैभव कशी हांगा चोलनेत असं म्हणून नमस्कार शणी माम ಹಂಗೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ಭಟ್ ಮಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುಮಾರು ತಂಗೆಲ್ ಕುಟುಂಬಚೇನ 470 ವರ್ಷದಲ್ಲೇನ ಚಲೋ निर्दाशिल्लींची तांणी देवस्थान आमकां व्हड करून दिवचेक तांणी एक अवकाश करून दिल्लो तांगेले आशिल्ले देवस्थानाचे देव आमकां दिल्लो आमगेलें एक सौभाग्य म्हळ्यार चिवक जैन 97-98 इस्वींतू हांगा ग्रामपुरुष दर्शनाचे एक आवेश अंतू हें पुरातनवाद देवस्थान वेर्णे तुलेनाची हे देव हाडलो एक कुमटाक हाडलो तें प्रधान देव हांगा हाडलो उत्सव मूर्ती म्हणून दर्शनार आयलें आनीक भारद्वाज गोत्राचें ना हें अभिवृद्धी कोरका हाजे हें कोरका म्हणून तेन्ना सदानंद मामू तोनसे फॅमिलीचो तो आशिल्लीची तांकां तंतू हें जालें तुमगेलें नेतृत्वारी जावका म्हणून तें खाली एक 9-10 म्हयने भितर आमगेलें इतलें व्हड देवस्थान जालें श्रीमत सुधींद्र तीर्थ स्वामी तांणी आयिल्लेची तांणी प्रतिश्ठ केलें आमी हे देवस्थान अभिवृद्धीक प्रति एक योजनेक तांगेले एक आशिर्वाद घेवन तें हें केलें हांव अरुण शेणे उलयतां ते नाण मामा तांतू 99 इस्वींतू ताका रिस्पॉन्सिबिलिटी जावं जाल्लें म्हणून तिगेलें काम प्रत्येक तिगेलें मन आशिल्लें करून घेता म्हणून एक निदर्शन हांव सांगता तितलेंच धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुण्य पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम
अस्मिन् सपरिवार महालसा नारायण सन्निधौ गणेश प्रभू म्हणून हांव म्हालसा नारायण बसरूर हाजे ट्रस्टी हांगा आमगे इतले विजृंभणेन तिगेल्या अनुग्रहान तिणें कसं जावं म्हणून ती टायम आमकां एक प्रेरण दिवन ती करूंक येता आसा बारीक कार्णीक क्षेत्र जालां भावूक लोक भजक लोकांनी येवन तांणी जाल्लेलें बरेपण सांगता आसतना भारी संतोश जाता. ओम उद्यद्भानु सहस्रदीप्योपशां जाम्बूधरालङ्कृतां ब्रह्मेन्द्रादिसुरैः स्वमौढिमण्डले नीराजित श्रीपदां भक्ताभीष्टवक्त्रां हस्ते चतुर्भिर्हसीं शूलामात्र शिरां शिराहुमधिनीं. आत्ता आमगेलो टुल्लो चाक बसरूर महालसा नारायणी देवस्थानाच्या तांत्रिक जावन अशे वेदमूर्ती प्रसन्न भटमा मसाची तांगेले निमगुव्या देवस्थानात चलता जाल्यार विधिविधान आनी सगळे वर्सभर जावता जाल्यार विशेष कार्यक्रम ಬಗ್ಗೆ तांणी कसं म्हणटा म्हणून. नमस्कार भटमा. नमस्ते. सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. सपरिवार महालसा हांगा आराधन करता महालसा नारायणीक वंदन करून तशीची करता तिन्नीची मठात देवालय तशीच स्वाम्यालय उडगास खाणगेन विशेष रुपारी हांगा अनुग्रह केलो तसले सुदीन तीर्थ स्वाम्यालय एकाटो करून घेवन तशी विद्यमान गुरुवर्य सेमीन तीर्थ स्वाम्याक नमन करून घेवन एक हांगा महालसा नारायण देवस्थान बसरूर हाजे एक तांत्री जावन घेवन हांगा म्हाका एक उल्लोचाक हांकां कमिटीच्यान एक अवकाश दिलो. एक हांग जेवचे कसल एक सकड एक वर्सावधी कार्यक्रमा बद्दल एक माहिती दिवका म्हणून तशी हांगा मिगेले की पूड जावन घेवन आमेले हांगा बसरूरचे दामोदराचार्य तांणी तांत्री जावन आशिल्ले तांगेले एक आरोग्य दृश्टी एक अनारोग्यान करता तांणी ते जबाबदारी म्हाका दिली. तशी हांव हांगा एक 4-5 वर्स लागत हांगचे देवस्थानात तांत्रीपण करून घेवन एक ಇನ್ನಿತರ ಭಟ್ಮಾಮಾಲ್ सहकार घेवन एक करून आयिल्लो आसा. एक 2015 ಅಂತೂ एक 450 वर्साचे एक इतिहासा बद्दल हांगा कुंभाभिषेक इत्यादी विद्यमान गुरुवर्य सेमीन तीर्थ स्वाम्याल हातान जाले. वर्सावधी जेवचे कार्यक्रम म्हळ्यार एक युगादी पडव्याक हांगा सायम संध्या समेचरी हांगा पंचांग श्रवण जाता. तशीची ताद नंतर हांगा वैशाख शुद्ध पुनवेक देवाल एक प्रतिष्ठा वर्धंती उत्सव शतकलशाभिषेकू नैशीची दर्शन सेवा इत्यादी चोलगेन आयिल्लो आसा. तशी ताद नंतर आषाढांतू एक 12 कलश प्रयुक्त जावन संप्रोक्षण विधान तशीची ताद नंतर नवरात्रींतू हांगा 10 दिवस देवाक विशेष रितीरी पवमान सेवकी तशीची करता देवी महात्म्य पारायण आनीक संतर्पण भजना सेवा तशीची दुर्गाष्टमी दिवस हांगा दुर्गा दीप नमस्कारू तशी विजयदशमी दिवस रजत पल्लकी उत्सव तदनंतर प्रति महिन्याक प्रथम आयतार हांगा संध्या समेचरी सायम संध्या समेचरी पल्लकी उत्सव सकड जाता. तशीची एक हे नवरात्री परिपूर्णते बदल ते आश्विद शुद्ध त्रयोदशीक करता हांगा नवचंडिका हवन तशीची तदनंतर करता माघ शुद्ध एक तृतीया तुला प्रारंभ जावन घेवन षष्ठी पर्यंत एक 4 दिवस हांगा देवाला एक ब्रह्मरथोत्सव 4 दिवसा आगमाचे ते ब्रह्मरथोत्सव की अवभृत की सकड जाता. नैशीची अशीची एक वर्सावधी पर्यंत हांगा जावक आशिल्ले ते सर्व पर्व कालो एक अवसूल अनुग्रहान करता सांग रितीली जाता आसा. आनी मुखार सुंजलरीची एक 2024 हांगा एक जीर्णोद्धार पुनःप्रतिष्ठापनाचे 25 वर्सां बद्दल एक ते पवनाभिषेकाचे सकड संकल्प केल्लो आसा. एक हे महत् कार्य अंतू एक सकडान जलरीत तनुमन धनान करता भागी जावन घेवन ते एक सर्वकारी योग्य रीती जो तशी सकडान एक कुळावी बांधवान की समस्तान एक सहकार दिवन घेवन एक ते जल सेवा सांग रितीर जाव आनीक ते एक महालसा नारायण अनुग्रह समस्त जनपदाचरी समस्त कुळावी सर्व महाजनाचर असो म्हणून घेवन सकड एक देवाला एक प्रार्थना करून घेवन एक 2 उतर देवाल चरणाक अर्पण करता. ओम महालसाय नमः. ओम महालसाय नमः. ओम विष्णु शक्तिये नमः. ओम विष्णु शक्तिये नमः. हांव डॉक्टर विश्वनाथ पै म्हणून उडपाचो हांगा म्हालसा देवस्थानाचो एक ट्रस्टी. आतां हांगा डॉक्टर मामा दिनकरणान पुरो सांगलें आमी 10 दिनां हाता हें देवस्थान घेतना
आमकां देवाल नांवार आशिल्ले 5 सेंट्स मात्र म्हूण सांगून मागीर सुमार 3.5 to 4 ಎಕರೆ 3.5 to 4 ಎಕರೆ ಜಾಗೋ देवाल नांवार आसा 1999 ಅಂತೂ आमगेले श्रीमद सुदीन तीर्थ हातान ಅಂತೂ पुनर्प्रतिष्ठित जाल्लें तदनंतर 2010 ಅಂತೂ हांगा महालसा सभाभवन भव्य दिव्य जावन आशिल्लें महालसा सभाभवन सुदीन तीर्थ स्वाम्याले अमृतहस्तान उद्घाटन जाल्लें तदनंतर 3 वर्सू आमगेले रथोत्सव ब्रह्मरथोत्सव शूर जाल्लें तदनंतर 2016 ಅಂತೂ आमगेले काशी मठाधीश संमेमेंद्र तीर्थ स्वाम्याले हातान आमगेले 16 रुमाचे गेस्ट हाऊस नारायणी अतिथीगृह हाजे एक उद्घाटन स्वाम्याले अमृतहस्तान जाल्लें रथोत्सव नंतर नेक्स्ट डे अवभृत स्थानाक कशें म्हळ्यार देवान थंय नदी तीरा वच्चें आमगेले जागे मुखांतर वच्चें आनी थंय देवाल वट्टू आमकां एक बुडचें एक व्हड भाग्य आमकां एक माळशेन आमकां एक दिल्लेलो आसा. सुधींद्र स्वामीक मागीर संयमीन स्वामीला आदेश घेवन म्हाका तांगेल उडगास करून हांव 2 उत्तर उलोवच्याक कबूल जावन आसा. हें क्षेत्र पुण्यक्षेत्र आमी पुराय जन हांगा भागवयसून आशिल्ले उत्सुकार जावन आसाचे म्हूण सांगून म्हाका 2 उत्तर उलयलें. देवालय गुरुले स्मरण करून हलसी देवस्थानाचें चरित्र म्हाका 16 वर्सां 17 वर्सां आसतना रामकृष्ण भक्त उडपी गणेश वाल्मेल तांणी येवन आंगली कडेन बसचे देवस्थाना बद्दल प्रयत्न करचे वापस वचचे मिटींग हजर जालें 64 हिंदू स्वाम्यांनी एक रायस दिला तातूंत कमिटी जाल्ले आसत तांगेली चेडूं आतां तपास कार्यक्रम करता आसत त्या कार्यक्रमाक मुखार गेले मालगड्यार आशिर्वाद 64 हिंदू कमिटी जाल्ली तातूंत म्हगेलो सेक्रेटरी गोपाळ पै ट्रेजरर माधव मामा अध्यक्ष. हांव कार्यकारी समितीचे एक मेंबर हांव केन्नाय आतां आनी ट्रस्टीन आनी सांगिल्लें म्हण की म्हगेलें नांव तोनसे हरिदास पै हांव एक संगीत शिक्षक जावन आसा माळशेल दय म्हगेलो केदें आसका म्हणून हांव मागून घेवन म्हगेलें 2 उत्तर कैद करता. आत आमगेलो टुल्लोचाक देवस्थानाचे प्रधान अर्चक वेदमूर्ती रामचंद्र भट मामासाची तांगे लागीं निमगुव्या देवस्थानाचे चलत आसले विशेष कार्यक्रम आनी खंयचे रितीन सेवा हांगा भक्तजन करताच म्हणून. कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद् वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः. सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा. विशेष जावन घेनो एका त्रिकाल रुपारी म्हळ्यार सकाळी निर्मला वेळार एक कन्या एक रूप की तशीच धनपारा अलंकार जाल की एक सुवासिनी रूप की आनी रात्री आरती वेळार इडी जग रक्षीत आसले आमगेले आवस एक देव आनीक असुरांक युद्ध जाल तेन्ना एक आवसुनाचें रक्षण करून घेनो तसल जग वर एक आज रक्षण करता आसली तसल ते एक आमी तिगेले पैमणात कसकी एक काम करत आसाय. ह्या उद्देशार सकाळीच हांगा एक प्रातःकाला 7 गंटे लागी देवस्थान ओपन जाता. तशी नैर्मल्य विसर्जन दनपाराचें दिव्यालंकृत कसन तिगेले एक पूर्ण एक शिता निवेदिकी अथवा पूर्ण तरेचे एक महानिवेद्य तशी रात्रीचे 7 गंटेले कुंकुमार्चन समेत सेवा अशी ती चलता. आनी त्या वेळार सर्व लोकांले तुमगे हे यूथ ऑफ GSB निमित्त तेन्ना तांणी हांगा आवसुल्लें दर्शन घेवका तांगेले कश्ट परिहारा बद्दल मागणी दवरका अशी तिगेले कसं आमी ते योजन घाल्लो आसा ते सर्व त्या वेळार जाबाशी अनुग्रह करून घेनो हांव म्हाळसा नारायणीला मागून घेनो सर्वांक बरें जावं म्हणून म्हगेलें भाशण मुक्ताय करता. जय जय महालसा
जय जय महालसा जय जय नारायणी जय जय महालसा जय जय नारायणी जय जय महालसा जय जय नारायणी बसरूर महालसा जय जय नारायणी बसरूर महालसा जय जय नारायणी 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 तुम्ही पळयतसाची वाराही न्हंय खंयचे एक देवस्थान एक न्हंयच्या ईशान्यांत असं म्हण जाल्यार दांड्यांत असं म्हण जाल्यार त्या बस्त एक रितीरी कार्णिक दिव्य सान्निध्य म्हणटात. तसले एक बसरूर महालसा नारायणी देवस्थानाच्या सगळेची इतिहास चरित्रे तुम्ही ऐकल आसाची. एक टायमारी व्हड व्यापार केंद्र मंडिकेरी म्हूण सांगता आसले एक जागो. काही टायमार हांगा शिवाजी महाराजान ह्या न्हंयचे वाटेर येवन हांगा पोर्चुगीज तांकां सोलसून त्या बसरूर एक स्वातंत्र्य केल्लें म्हूण एक काणी आजे मागशी आसा. तसले एक बसरूर गांवाच्या हे आमी सेतुवे वयर राबलीची. हांगा लागून एक कडेन बसरूर गांव आनी एक कडेन हट्टीकुद्रू गांव त्या दोन गांवांकय 1 वर्स 1.5 वर्स फुडें हे नवेची एक संकल निर्माण जाल्लो आसा. तसले एक जागेरी आमी हांगाची राबोवन सगळे देवस्थाना विशयी तुमगेल मुखारी दवरलेलो आसा. उद्देश तुमकां ह्या कार्यक्रमा निमित्ती आमगेले देवस्थान आमगेले गौडसारस ब्राह्मण देवस्थानाची सकड माहिती तुमकां मेळ्ळो म्हणचे आमगेलो उद्देश. ह्या कार्यक्रम तुमी पळयला म्हण लेखताची स्वाम्याले आशिर्वाद मागताची देवाले अनुग्रह मागताची ह्या कार्यक्रम समाप्त करता. मुखारी अनेक देवस्थानांतू आपास मेळ्या सगळ्यांकय देव बरें करो. नमस्कार.